Very much, Prithvi, Shenoy, and Hirak Kamat Mataji, for beginning the session. I will just start with prayers. Om Jnanatimirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshurun Yena Tasmai Shri Guruve Namaha Namam Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadada Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare भागवत पुराण कोंकणी ग्रुपाचे सगळ्या भक्तगणांक मुगेल दंडोत प्रणाम आणि म्हाका एक ह्या टॉपिका वेरी उलोवच्याक एक ऑपॉर्च्युनिटी दिल बद्दल मुरलीधर चरण प्रभू अँड देअर ग्रुप आय एम व्हेरी ग्रेटफुल टू देम. तर आयची टॉपिक असो ते जे आसा ते पुतना वयर आसा द विच हू हॅज गॉट मर्सी टू बिकम अ मदर आणि तांतू जे आसा ते 10th कॅन्टो जे क्रिस ज्युएल म्हणटाची ऑफ भागवतमा तांतू सुरवाती दोन एक एक देवाले पास टायम डिवोटील पास टायम कोण जे आसा ते एंडाक 10th कॅन्टोन तूं स्वता कृष्णाल पास टायम हांव तूं दिलेलो आसा आणि हे मस्त मधुर आसा आणि हे वाजिल नंतर आमकां कृष्णा वयर जे आसा ते कशी कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनॅलिटी ऑफ गॉड आमी म्हणटाची बट दॅट वेन वी हियर द पास टायम ऑफ द लॉर्ड देन तांणी त्या टायमा आमकां रियलायज जाता की हाऊ ही इज द गॉड अँड ही इज द ओनली गॉड. तर ताजें एक उदाहरण हांतू वरें हे चॅप्टर 6th चॅप्टरान तूं पुतनाक जे तिगेले वध केले तांतू वरें सांगिल्लें आसा की हाऊ कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनॅलिटी ऑफ गॉडेड and nobody else can be supreme personality of God. Only Krishna can be supreme personality of God. तेन्ना पुतना जी आसा तागेले हे जे स्टोरी आसा तांतू नंद महाराज आणि वसुदेव जे आसा तांणी एकत्र जे आसा ते येते उरताची घरल्यागी ताजी स्टोरी अशी आसा तेन्ना वसुदेव जे आसा ते नंद महाराजाक कारण नंद महाराजा लागीं कृष्ण आशिल्ले तेन्ना तांणी जे आसा नंद महाराजा सांगता आसा की कसं म्हळ्यार कंस जे आसा ते मस्त राक्षसी वृत्ती आसता का ताजे खातीर तागेल मुळे जे आसा ते वृंदावनांतू गोकुलांतू जे आसा डिस्टर्बन्स क्रिएट करयता तो ताजे खातीर ताका सतर्क रावच्या सांगिल्लें आणि ताजे खातीर सतर्क रावच्याक जे आसा ते सांगिल्ले नंतर अशें सांगलें की हे केन्ना नंद महाराजाक आयकता तर त्यांनी जे आसा ते कसं करताची देवाक उडगास करताची कृष्णा उडगास करता आणि हांवें सांगिल्लें आसा की वेन एवर डिवोटी इज इन डेंजर तांणी जे आसा कसं करताची कृष्णा पयले उडगास करताची आणि कृष्णाल जे आसा ते शरणागत जाताचे जशी एक बालक आसा ते कशी आमगेल तागेल आम्म बाप्पा आसा ताक जे आसा तागेल शेल्टर घेता तशीची केन्नापण कसं संकट आयल्यार जे आसा ते भक्त जे आसा ते तुरंत जे आसा ते कृष्णाक उडगास करताचे तेन्ना कंस जे आसा ताका जे आकाशवाणी जाल्ली ताजे नंतर की देवकील अ, अष्टम पुत्र तागेले वध करतलो म्हणून
तेन्ना त्या दिवसा न्हू तागेल मनान तूं हे विचार आयले की ते जो चेडूं आसा तागेले कसं करता तागेले हांव ताका मान घालता आनी ताका मान घालचे खातीर तो जे आसा ते एक हे करता प्लान करता कशी कृष्णाक मारचे म्हणून तेन्ना तो मिनिस्टर आवटू तांगेले मिनिस्टर आवटू एक डिस्कशन करता आनी ताजे नंतर अशी ठरयत की पूतना नामक जी चांडाळ आसा तिक जे आसा तिगे लागीं कृष्णाले तिक तिक सांगून तिगेले विश जे आसा ते कृष्णाक दिवन ताक वध करचे अशी तागेले किल करचे अशी ते जे आसा ते कंस जे आसा अशी विचार करता आणि विचार केले नंतर कंस जे आसा तिका सांगता आणि जी पूतना जी आसा शी इज खेचरी खेचरी अशी म्हणून तिका विच आणि तिगेल अशी म्हणटा ती खेचरी जी आसा ती विच अशी आसा की ते विच आसा तांकां एक सुपर पावर तांगेला उरता आणि तांणी जे आसा कसं करताची खंय पण वचून जे आसा हांगच्यान थंय वचाक तांकां टायम लागना पट्टने तांणी हांगच्यान थंय जंप मारताची खंय वचून पावताची आणि खंयचेय रूप धारण करताची आतां ह्या काणीन तुजे आसा ते पुतना एक चंद बायल मनीस जावन लायक ड्रेसींग आनी कोन्न जे आसा ते कसं करता नंद महाराजाले नंद भवनांत तूं प्रवेश करता आणि नंद भवनांत तूं प्रवेश केले नंतर तांकां आश्चर्य जाता की इतलो चंद बायल मनीस ही नक्की कोण पूण देवाले महान भक्त आसा आणि ती जे आसा कृष्णाक मेळचे आयिल्लो आसा आणि कृष्णाक मोग करच्याक आयिल्लो आसा अशें तांकां दिसता ताजे खातीर तांणी जे आसा तिका कसं करताची तिका हे करताचे स्विकार करताची आनी तिगेले वेलकम करता म्हळ्यार ती कडेन येता आनी ती कसं करता ती जणू कोणे गॉडेस ऑफ फॉर्च्यून वृंदावनान तूं जी आसा ती आयिल्ली आसा अशी तांकां दिसता आणि कृष्ण जे आसा ही इज पर्सनली हजबंड ऑफ गॉडेस ऑफ फॉर्च्यून ताजे खातीर ती तिका ताका जे आसा तें मेळचें आयिल्लें आसा अशी तांकां दिसता आणि पूतना जी आसा ती बरें जे आसा ती बरें कळटा की तिणें आतां कसो आसा की गोकुलान तुजे आसा विंगड विंगड चेडूं जे आसा तांकां मारचेची आसा ती हे प्रयत्न करता आणि खंयचे चेडूं हे आसा हे तांकां कळना म्हणून ती एक एक चेडवांक जे आसा तांकां मारचे प्रयत्न करता आणि तिगेल ती जेन्ना कृष्णा पळयता तेन्ना अशी सांगल्या की ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठती कृष्ण म्हणटा की हांव जे आसा सगळ्या हृदयान स्थित आसा आणि ताजे निमित्त कसं जाता सगळें ज्ञान जे आसा ते ताका रिवील जाता इफ ही दॅट परमात्मा स्पीक्स तेन्ना पुतना जी आसा तिका बरें जे आसा ते पळयले नंतर कृष्ण पळयले नंतर ते तिका कळटा की ही जे आसा ते ही इज अ सुप्रीम पर्सनॅलिटी ऑफ गॉड आणि ताजी तिका जी आसा ती कसं करता ताका लागीं करता तर कृष्ण जे आसा तो कसो आसा सुप्रीम पर्सनॅलिटी ऑफ गॉड आसा आणि कृष्ण जे आसा ते एक बालक बेबी रुपान तूं कसं करता थंय हे खेळत उरता आणि मायावादी फिलॉसॉफी आसा तांणी कसं म्हणटा की
सगळी जीवात्मा आसा दे ऑल्सो हॅव पॉवर टू बिकम इक्वल टू गॉड. तांगेल्याक बरें तितले पॉवर आसा पण मायाल इन्फ्लुएन्साना तांणी जे आसा ते कवर केले नंतर तांगेल जे पॉवर आसा ते धांकून वता आनी तांगेल पॉवर जे आसा ते दिसना अशी म्हणून सांगिल्लें आसा. आनी केन्ना ते माया शक्ती दूर जाली नंतर आमी देव आसाची आमगे लागीं बरें देवाल शक्ती आसा अशी म्हणून तांणी जे आसा लेखताची तशी मायावादी फिलॉसॉफी आसा. पण एक्चुअल शास्त्रांत तशी म्हळ्या की सगळी लिव्हिंग एंटिटी आसा दे आर पार्ट अँड पार्सल ऑफ द लॉर्ड. नमे वर्षे जीवलोके जीवभूत सनातन अशी म्हणून सांगल्या गीतेंत. कृष्ण म्हणटा की सगळी जी आसा ते मिगेले अंश आसा. सगळे जीव जे आसा ते मिगेले अंश आसा आणि मिगेल अंश आसा आणि दे आर सनातन. दे आर ऑल were existing before, they are existing now, and they will be existing later also. त्यांना अशी जे आसा कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनॅलिटी ऑफ गॉड एट आणि तो जे आसा ते तागेल जन्म जे आसा ते वसुदेव आणि देवकी हांगेल हांगेल हेजेन जाला म्हळ्यार देवकील गर्भान जाला. आणि कृष्णा जे आसा ते तिका तो जे आसा ते ती जे आसा कसं करता कृष्णाक मारच्याक जशी तिणें बाकीचे चेडवांक एक एक करून स्तनपान करून मान घाले तशीची हक्क कृष्णा वरे मारची खातीर ती कसं करता कृष्णा लागीं घेता. आणि ती स्तनपान करच्याक कृष्णाक दिता. तेन्ना अशी म्हणील आसा की कृष्ण जे आसा ते पुतनाक पळयले नंतर विंगड विंगड जे कॉमेंट्रेटर आसा तांणी विंगड विंगड हे सांगल्या की कृष्ण जे आसा ते डोळ धांकिता. ते डोळ धांकिता ते ताजी विंगड विंगड हे परपोट सांगिल्ले आसा. तांतू अशी सांगल्या की कृष्ण जे आसा ते ताका गोत आसा की कंस जे आसा ताका मारचे प्रयत्न करता आणि तो विंगड विंगड राक्षसाक मिगे लागीं पेटयतालो. आणि हे जे पास्ट टायम आसा हे फर्स्ट राक्षसाक ताणें पेटयले दॅट वॉज अ शी डिमन. तेन्ना ती एक बायल मनीस आसा ते बायल मनीस आसा आनी तिका म्हाका आतां पयले तिगेल वध करता अशी तिका अशी केन्ना कृष्णाक दिसता तेन्ना जे आसा कृष्णाक ते हे जायना म्हणून तो डोळे धांकिता. आणि एक सांगिल्लें आसा की दीस इज द फर्स्ट डिमन ही इज किलिंग. आणि एक म्हळ्यार ती एक बायल मनीस जावन जी आसा ती आयिल्ली आसा तेन्ना कृष्णाक जे आसा कसं करका पडटलें तिका मारका पडटलें. तेन्ना वेदीक हांतू रुल्सान तूं सांगिल्लें आसा की कोणाल बाय म्हळ्यार पाप आसा स स बायल वुमनाक किल करचे म्हळ्यार स जाणांक किल करचे म्हळ्यार पाप. तांतू फर्स्ट म्हळ्यार एक वुमनाक किल करचे, एक ब्राह्मणाक किल करचे, नाजाल्यार गोहत्या करचे, ना एक खंयचे चेडूआक हे करचे. आणि अशी करून जे आसा ते विंगड विंगड स जाणांक आणि आमगेले हे गुरु पत्नी तर अशी जे आसत ते लोकांक हे करचे म्हळ्यार पाप लागता. आणि हे कार्य करका पडता म्हणून जे आसा कृष्ण कसं करता डोळ धांकिता. पण कृष्णाक जे आसा ते कसं करता तागेल हत्तीत करता तिगेल हत्तीत करता. आणि ताजे खातीर कृष्णाक ते कार्य जे आसा ते कसं करका पडलें. आणि पुतना जे आसा तिणें कसं केलें तिगेले स्तन जे आसा ते कृष्णाल तोंडा घाल्ले आणि ताका जे आसा दूद पिवोवचे दिल्लें. आणि कृष्ण जे आसा
त्या टायमार कसं करता, कृष्ण जे आसा ते तिगेले दूध जे आसा ते पिता. हं? आणि कृष्ण जे आसा ते पित आसतना कसं करता, पहिले दूध पिता आणि कडेर जे आसा ते तिणे जे विष दिलेलं आसा, आणि ते विष आशिल्लें ते मस्त पॉवरफुल विष आशिल्लें ते. आणि ते विष एक सान ड्रॉप जरी उरले तरी कोणे चेडूं जे आसा ते मरतले, इतली तांतू पावर आशिल्लो. पण कृष्णान कसं केलें, तिगेली ही जी भावना आसा, हा, एक मदरली भावना आसा, तिक जे आसा ताका जे आसा ते पयलीं स्विकार केले. आणि कडेरी कृष्णान जे आसा ते तिगेले प्राण वरे तशी घेतले. तर कृष्ण जे आसा ते ताणें सायमल्टेनियसली हे कार्य जे आसा ते केलें. म्हळ्यार दूद वरें पिल्लें आणि तिका जे आसा ते मारून वरें घालें. आणि अशी करता कसं जालें की कृष्ण जे आसा ताणें तिका गट्टी धरिले. आणि केन्ना कृष्णान तिगेले प्राण तांडूचे प्रयत्न केले तेन्ना तिका मस्त वेदना जाले, मस्त शी वॉज व्हेरी मच पेनफूल, इट वॉज व्हेरी मच पेनफूल. आणि ताजे खातीर ती जी आसा ते कसं करताशिल्ली, कृष्णाक दूर करताशी. आणि कृष्णान जे आसा ताणें कसं केलें, तिका सोडिल ना, ताण जे आसा ते मस्त जोरान तांडून धरिले. आणि अशी केली नंतर कसं जालें, तिगेले वेन कृष्णान तिगेले प्राण काण घेतले तिगेले शरिरांतुल्यान, तेन्ना कसं जालें, म्हळ्यार वेन दॅट टायम तिका मस्त वेदना जातशिल्ली. आणि ती होडान होडान जे आसा ते किंची मारच्या सुरवात केली तिणें. आणि जी आसा ती अशी म्हणटा अशी की त्या टायमार तिगेले ओरिजिनल जे रूप आसा ते रूप जे आसा तिगेले भायर आयले. आणि ती जे आसा त्या घरांतुल्यान, आंगणांतुल्यान त्या कृष्णाक घेवन भायर धांवन गेली. आणि ओडोडान जे आसा ते किंची मारचे लागली की म्हाका सोड, म्हाका सोड, म्हाका सोड. आणि त्या करतासतना तिगेले ओरिजिनल फॉर्म अगूर 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 कसं जालें, व्हड जाते गेले. आणि इतलो व्हड आशिल्लो तिगेलो फॉर्म की 12 मील दूर, 12 मायल्स, विच इज इक्वल टू 19.31 किलोमीटर. अशी इतले व्हड जे आसा तिगेले शरीर, जे ओरिजिनल शरीर आसा त्या शरिरांतुले तांतू तिगेले जे आसा ते कसं जालें, रुपांतर जालें. आणि इतलो व्हड जाली नंतर शी फेल फ्लॅट ऑन द ग्राउंड. तेन्ना ती जी आसा कसं जालें, ती जमनीर जी आसा ती अशी फ्लॅट जावन पडली. ताजी हाजी एग्जाम्पल आणि हाजी कशी पडली ते एग्जाम्पल आणि एक भागवतमान तू दिल्या की वत्रासुर जे आसा ताक वरे इंद्रान केन्ना मारले, थंडर बोल्ट तागेले हे वज्रास्तान केले, तेन्ना वत्रासुर वरे जे आसा ते अशी जावन जो आसा ते जमनीर पडिलो. आणि तो जे आसा कशी पडलो, फ्लॅट पडलो तो, तशीच ही पुतना वरे जी आसा ती फ्लॅट जी आसा ती जमनीर पडली. आणि केन्ना पडली तेन्ना कसं जालें, तिगेले बॉडी जी आसा मस्त जे आसा म्हळ्यार आंगणांतून मस्त जाड्डट जी आसा ती कसं जाली, अशी पडली. हं? आणि तिगेली बॉडी जी आसा ती पूर्ण अशी हांतू पडिली. आणि त्या बॉडीर 12 मायल बॉडीर कृष्ण जे आसा, एक सान कृष्ण जे आसा तो कसं करता, तिगेले बॉडीन तू खेळते आसा. हं? आणि कृष्ण जे आसा ताका कांय ताजे प्रभाव पडिल ना.
जे गोकुलवासी असं त्यांनी केन्ना ऐकले व्हड आवाज त्यांना त्यांनी सगळी धांवन येयले आणि पळोवचे लागले की कसं जालें म्हणून. आणि त्यांनी भयभीत जाल्ले. पण कृष्ण जे आसा बिईंग अ सुप्रीम पर्सनॅलिटी ऑफ गॉड ताजी जे आसा ताका काही फरक पडिल ना. आणि कृष्ण जे आसा ते एज इट इज ही वॉज प्लेइंग लायक अ चाइल्ड प्लेइंग विथ हीज मदर. तेन्ना हे पडील जे पुतना आसा तिका जे आसा कसं जालें तिगेले तिगेले जे केस आशिल्ले ते अशे स्कॅटर्ड जाले. आणि तिगेले शरीर जे आसा ते शरीराचे एक एक अंग जे आसा ते अंग जे आसा ते कितले व्हड आशिल्ले हाजे बद्दल वर्णन केलेलें आसा. तेन्ना तिगेले जे आसा जे नोस्ट्रील आसा म्हळ्यार नाकाचे जे आसा तांतू अशी म्हणटात की एक व्हड गुफाचे एंट्री कशी उरता, एक माउंटनाचे एंट्री कशी उरता ते इतले व्हड ताजी जे आसा तिगेले नाकाचे रंध्र आशिल्ले. ताजे नंतर कितें स्तन आसा ते स्तन जे आसा ते बरे हिल्ला म्हणके व्हड व्हड माउंटनचे आशिल्ले. आणि तिगेले केस आशिल्ले ते अशी रेडिश बुश उरता, कशी झाडाचे उरता तशी व्हड व्हड केस तिगेले अशी जाले. आणि तिगेले डोळे जे आसा ते ब्लायंड वेल्ल म्हणके दिसता आशिल्ले. आणि तिगेले थिक्स आसा ते कशी ब्लँक बँक ऑफ द रिवर अशी म्हणून सांगिल्लें आसा. आणि तिगेले दोन हात आसा ते जे पडील आशिल्ले ते एक दोन व्हड ब्रिज आशिल्ले म्हणके दिसता आशिल्ले. आणि तिगेले जे पोट आसा ते अशी भितर गेल्ले म्हणके ड्रायड अप लेक अशी म्हणून सांगिल्लें आसा. आणि हे सगळं अशी अवस्थेन तूं पुतनाक पळयले नंतर सगळे जे आसा ते कसं जालें कावर्ड बॉयज अँड गर्ल्स वुमन तांणी जे आसा तांकां आश्चर्य दिसलें की कशी हे बालक कृष्ण जे आसा ताका काही जालें ना म्हणून. आणि कशी हे राक्षस जे आसा ते कसं केलें कृष्णाक जे आसा ते मारच्याक आयल म्हणून. आणि ताजे नंतर अशें जाता की कृष्ण जे आसा ताका कसं करताची तागेले ताका जे आसा पट्टने ताका तिगेले बॉडी वेल्यान काणू घेवन जे कसं करता यशोदा आणि देवकी आणि एल्डरली गोपी जो आसा तांणी जे आसा ऑस्पिशियस रिच्युअल्स करताचे. तांतू अशी सांगिल्लें आसा की तांणी जे आसा कावटेल कावटेलान तागेले जे शरीर आसा ताका माथ्यार अशी मारले. आणि त्या कावटेलान अशी सरकाम्युलेट केले तागेले शरिराक की कसले चेरडाक कसले जावचे ना म्हणून. आणि तागेले जे शरीर आसा कृष्णाल शरीर आसा ते काव युरीन गोमुत्रान सगळं कसं केलें गोमुत्रान ताका म्हळ्यार आंगा लायलें. आणि ताका कसं केलें बेदींग केलें ताका न्हाणयलें. आणि जे काव गायीचे जे हे आसा गोबर आणि डस्ट ते जे आसा कसं केलें तागेले शरिराक सगळे लावन सोडले. आणि अशी जे आसा ते देवाक सगळे इनऑस्पिशियस हाजेन जे पुतनाल इनऑस्पिशियस अटॅक आसा ताजेन वांचुचे खातीर हे विंगड गायचे वस्तू यूज करून ताका कसं केलें परत पवित्र करचे प्रयत्न केले. तेन्ना अशी भागवतमान तूं सांगल्या की हे कितलं म्हत्वपूर्ण आसा.
की आमगेल घरला एक गाय जाई आणि गाय उरल्यारी सगळं ऑस्पिशियसनेस जे असं ते येता. आणि गायची विंगड विंगड हे जे असं ताजे ना आमकां कसं जाता, आम्ही पवित्र जावच्या जाता. ताचे खातीर गायीचे म्हत्व जे असं हे अंतू आम्ही पळयताची की कशी गाय जे असं ते आमकां कितले प्रोटेक्शन दिता आणि आमकां रक्षण करता. आम्ही गायक पळयनाची, आम्ही गायक दवरल्यार आम्ही तिका पळयनाची, पण गाय आमकां पळयत. गाय आमगेलं रक्षण करता. आणि गायचे एक एक काव डंग, काव युरीन हे जे असं ते कितले महत्वपूर्ण असं हाजे बद्दल सांगिल असं. आणि हे देवाक प्युरिफाय केली नंतर यशोदा आणि रोहिणी हांनी कसं केलें कडेरी देवाले 12 विष्णू 12 नाव घेतले. हं? आणि विष्णू नाव घेऊन जे असं जे विंगड विंगड तागेले पार्ट बॉडीचे पार्ट असं अशी म्हणटाच की देवाल विंगड विंगड नाव जे असं रिप्रेझेंट विंगड विंगड पार्ट्स ऑफ द बॉडी. त्यांना आम्ही त्यांना देवाल विंगड विंगड नाव घेताची त्यांना आमगेले डिफरंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी ऑल्सो गेट प्रोटेक्टेड बाय चॅन्टिंग द डिफरंट नेम्स ऑफ द लॉर्ड. तशीच ही तांणी जे असं केशवाय नमा नारायणन नमा अशी विंगड विंगड जे असं हांन तू भागवतमान तू हे वरे दिल्ल्या की खंयची नावाचे खंयची अवयव असं. हं? जशी अच्युत जे असं ते आमगेले आर्म असं, हयग्रीव जे असं ते आमगेले एबडमेन असं. हं? आणि विष्णू जे असं ते वरे आर्म्स असं. अशी जे असं ते विंगड विंगड देवाला नाव जे असं ते आमगेले विंगड विंगड पार्ट ऑफ द बॉडी ताका आमकां प्रोटेक्शन दिता. तेन्ना अशी म्हण जी असं त्यांनी अशी लेखताची या विष्णूक जे असं ते प्रार्थना करतात की आमगे कृष्णाक जे असं कसं करा आमकां संरक्षण करा. अशी जे असं त्यांनी देवा लागीं कृष्णा लागीं विष्णू लागीं जे असं ते कसं करता त्यांनी प्रार्थना करता. तो केन्ना पण हे अशी आमी उडगास दवरता की कसले जाल्यार आमकां जे असं देवाल जशी नंद महाराजानं वसुदेवान केन्ना सांगिल नंतर नंद महाराजानं कशी केले प्रोटेक्शना खातीर कृष्णाक उडगास केले आणि कृष्णाल शरणागती जी असं तांणी स्वीकार केले की कृष्ण जे असं तुम्ही आमकां हे जे हे आसा ताजेन तुल्यान आमकां वाचूक. तर ताजे खातीर आमी अशी म्हळ्यार आमी 24 hours जे असं हेच म्हत्व असं देवाल नाव 24 hours घेवचे हेच म्हत्व असं की आमगेल शुद्धीकरण वरें जाता. आमी जे असं कृष्णाक उडगास वरें करता आणि ताजे बाय प्रोडक्ट म्हळ्यार कृष्ण आमगेले रक्षण करता. तेन्ना डिफरंट डिफरंट नेम्स ऑफ विष्णू आर डिफरंट डिफरंट पार्ट्स ऑफ अवर बॉडी. सो हे यशोदा आणि देवकी हांनी जे असं ते कसं केलें अशें करून कृष्णाक जे असं ते न्हाणयले आणि तागेले हे केले म्हळ्यार देवाल नाव वरें घेतलें. अशी जे असं जाली नंतर एल्डरली गोपीस जे असं त्यांनी कसं करताची कृष्णाक विथ लॉट ऑफ लव अँड अफेक्शन जे असं ताका लागीं करताची आणि जे असं देवाक कसं करताची धन्यवाद दिताची की तुम्ही जे असं कसं केलेलं असं आमगेले कृष्णाल जे असं ते रक्षण केलेलं असं. तेन्ना मदर यशोदा टूक कृष्णा ऑन हर लॅप. हे सगळं जाले नंतर यशोदाक जे आसा ते अशें दिसलें की आमगेल आतां चेडवाल रक्षण जालें आतां म्हाका ताका दूद पिवोवका म्हणून ताका स्तनपान जे आसा ते मोगान कृष्णाक घेवन जे आसा ते
यशोदा जी आसा ते मस्त मोगान जे आसा कृष्णाक दूध पिबयता अशी म्हणून जे आसा सांगिल्लें आसा. आणि अशी कोण जे आसा ताजे नंतर नंद महाराज तांकां कसं दिसता, तांकां उडगास येता. हा की वासुदेवान जे आसा म्हाका आमी घरले येता आसतना रिटर्न हे सांगिल्लें की थोडे दिवसा पूर्वे की आमकां जे आसा ते मस्त हांगा कंस जे आसा ते विंगड विंगड रितीन कृष्णाक डिस्टर्बन्स मारचे खातीर डिस्टर्बन्स क्रिएट करता. आणि ताजे निमित्त आमकां जे आसा गोकुलांत जे आसा व्रजान जे आसा ते कसले आमकां सांबाळ उरका आणि आमकां जे आसा कृष्णाल रक्षण करता. आमगेल कृष्ण आमगेल चेरडो आसा त्या चेरडाल रक्षण करता कंसा कंस फ्रॉम द कंस अशी जे आसा तांगेल विचार येता. आणि तांणी अशी लागताच की नंद महाराजाक उडगास येता की वसुदेवान हे जे सांगिल्लें आसा ते पळया कितले वसुदेव महान आसा की ताका पयले दोन हे गोत्त आसा. तो वसुदेव जे आसा ते नक्की एक महान भक्त आसा, एक मिस्टीक योगी आसा अशी म्हणून नंद महाराज जे आसा ते तागेले उडगास करता आणि तागेले गुणगान करता की वसुदेव जे आसा ते कितले महान आसा. आणि अशी जाल्ली नंतर ब्रजवासी जे आसा त्या कसं करताची पूतना जे आसा तिगेले जे इतलें व्हड शरीर आशिल्लें त्या शरीराचे विंगड विंगड पार्ट आशिल्ले त्या पार्टाच कसं करतात तुकड करताची आणि सगळी जी आसा तिका लासयताची तळयताची. आणि लासिल नंतर अशी म्हणटाच की तिगेले जे शरीर आसा ते तांतुल्यान कसं जाता लासिल नंतर एक सुगंध येता, फ्रेग्रन्स येता. आणि फ्रेग्रन्स जे आसा ते इतलं लायक असं की जे लोकांक तांचे ब्रजवासींक हे जाता की कारण कृष्णान तिका टच केले. हा ताजे निमित्त तिगेल बॉडी जी आसा शरीर जे आसा आमगेल शरीर तशी पळयल्यार सगळं अपवित्र आसा. आमगेल शरीरान तू फक्त एक आत्मा हे एक पवित्र आसा. आणि आमगेल शरीर पूर्ण शरीर जे आसा ते अपवित्र आसा. पण आत्मा आसा म्हणून आमगेल शरीर जे आसा ते पवित्र जाता. बिकॉज ऑफ प्रेझन्स ऑफ आत्मा अवर बॉडी गेट्स स्पिरिच्युअल टच. आणि ताजे निमित्त हे डेड जे शरीर आसा त्यावर कसं करता कार्य करता. तो सिमिलर एक्झाम्पल वी कॅन पुतनाक टच केल्यानंतर कशी ती पवित्र झाली तशीची आमगेल वरे शरीर जे आसा ते आमगेल वरे शरीर जे आसा ते कृष्णा निमित्त जे आसा ते कसं जाता आमी म्हळ्यार रिच्युअल्स आणि हे केल्यार सगळे पवित्र जाता. तेन्ना बिकॉज कृष्णा टच हर तिगेल बॉडींतल्यान फ्रेग्रन्स आयले अशी अशी शास्त्रांत सांगिल्लें आसा. सो कृष्ण जे आसा ताण कसं केलें हे हातू स्टोरीन तू जे आसा कृष्णाल जे भक्त आसा ते कसं करताची कृष्णाक जे आसा ते कन्सिडर करता ही इज द सुप्रीम पर्सनॅलिटी ऑफ गॉड. आणि तागे निमित्त सगळे जे आसा ते आमकां बेनिफिट्स मेळटा. when we are in contact with Krishna, we get immense transcendental profits. हम्म? त्यांना अशीची पूतनावरे कसं असं राक्षसी असं पण वेन शी हॅज केम इन कॉन्टॅक्ट विथ कृष्णा तिगेल उद्धार झाला. हम्म? तर अशी शास्त्रान गीतेन सांगिल्लें असं की स्वल्पम तस्य धर्मस्य त्रायतो महतो भयात. म्हळ्यार आमी एक सान बरे आध्यात्मिक कार्य केले कृष्णाल बद्दल
उलयले, कृष्णाल कीर्तन केलें, कृष्णाल नामस्मरण केलें, हरिनामाल आश्रय घेतले, आणि हरी भक्त तांगेल सत्संग केले. हा, हे एक सान सान कार्य जे आसा ते कार्य केले नंतर आमकां कसं जातलें, आमगेल बरें जे आसा ते आमगेल लागीं कसले भय उरले री, ते भय बरें आसा तांतुल्यान आमगेल म्हळ्यार कसले आपत्ती उरले री, तांतुल्यान आमगेल जे आसा कसं जातलें, रक्षण जातलें. त्रायतो महतो भयात, अशी सांगिल आसा. तर नोईंगली ऑर अननोईंगली कसं जातलें, आमकां ताचे बेनिफीट मेळटले. तर तशीच जे आसा ते लिव्हिंग एंटिटी केन्ना कृष्णाल नांव घेता तेन्ना कसं जाता, तो पवित्र जाता, आनी अगोर अगोर ताजी फ्रुट्स ताका जे आसा ते भक्ती द्वारा जे आसा ताका अनुभवच्याक मेळटाचे. आणि अशी म्हणटात की आमी जे आसा वेगवेगळ्या रितीन जे आसा ते कृष्णाले हे करता, आराधना करता, तांगेल वर्शीप करता. आणि ताजी वर्शीप केले नंतर आमकां कसं जातालें, ताजी बेनिफीट मेळटा, अशी जे आसा ते हातूं सांगिल्लें आसा. तो ताजे खातीर कृष्णान ताजे नंतर कसं केलें की जे पुतना आसा ते पुतनाक जे आसा ते, कारण की म्हळ्यार ती एक आम्हाले रूप धारण करून तिका स्तन तेगेली इच्छा आशिल्ली की देवाक जे आसा ते दूध येवका म्हणून. ते कृष्णान तिगेले पॉझिटिव्ह पॉइंट तांणी धरले, आणि कृष्णान जे आसा ताजे खातीर कसं गेलें, तिका लिबरेशन दिलें, तिका जी आसा ते मुक्ती दिली. तर यशोदा कशी तिगेल भाव आसा, त्याच प्रमाणे पुतनाल भाव नाशिलो. हा, पण कारण की म्हळ्यार ती एक आम्म जावन आयली, म्हणून कृष्णान तिका तेच लाभ दिले जे ताणे यशोदाक दिले. यशोदाक बरें लिबरेशन दिले, आणि पुतनाक बरें लिबरेशन दिलें. तेन्ना आमी हे जे उदाहरण आसा तांतुल्यान आमी अशी कन्क्लुजन करत की कृष्णा इज म्हळ्यार वेल विशर ऑफ एव्हरी वन. आणि कृष्ण जे आसा ते एक केतकी चांडाळ बायल मनीस जी आसा ती जे आसा कृष्णाक मार्च आयली, आणि ती मार्च आयली तरी कृष्णान जे आसा कसं केलें, तिका जे आसा तिगेले उद्धार केले, तिका जे आसा ते आम्माल स्थान दिले. अशी जे आसा कृष्णान तिगेले उद्धार केले, इवन इफ ही केम विथ सम अल्टिरियर मोटिव्ह ऑफ किलिंग कृष्णा. कृष्णाक मारचे खातीर आयली, पण तरी पण कृष्णान तिगेले उद्धार केले. तर अशी म्हणटात की कृष्णान अशी जे आसा एक राक्षसी जी आसा तिका अशी केले, देन वॉट टू स्पीक ऑफ हीज डिवोटीज. केन्ना राक्षसीक बरें कृष्ण जे आसा इतले व्हड हे केले, तिका तिगेल भावाक पळोवन, लुकिंग एट हर भाव, तेन्ना कृष्ण जे आसा ते एक भक्त जे आसा ते एक प्रेममय जे भक्ती करताची, नवविधा भक्ती आमी करताची, ते एक साधक आसा, ते साधकाक वरें जे आसा तितले कृष्णा अनलिमिटेड ब्लेसिंग दिताची, आणि कृष्णा कितले अनलिमिटेड तागेल जीवनान तूं येवन तागेल जीवनाचे जे आसा कसं करता, उद्धार करता. आणि उद्धार कोण जे आसा ताका कसं करता, भक्ती दिता. तेन्ना आमी हे जे कार्य आसा, त्या कार्य जे आसा ते कंटिन्युअस चालू दवरता. आणि कृष्ण जे आसा ते कसं करतलो, आमगेले रक्षण करतलो.
तो अशी 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 जे असं ते कृष्ण जे असं ताणे पुतनाक जे असं ते कसं केलें, तेगेले वध केले आणि तिगेले उद्धार केले. तर अशी एक हे स्टोरी असं की वेर डिमन हॅज गॉट पोझिशन ऑफ अ मदर बाय कृष्णाज ग्रेस. अशी जे असं हे 6th चॅप्टरान तू सांगिल असं. तर कृष्णान जे असं ते दोन्ही कार्य केले, ते तिका मान वरे घाले बिकॉज शी वॉज हॅव्हिंग अल्टेरियर मोटिव्ह. एट द सेम टाइम ताणे ते जे असं तिगेले लिबरेशन वरे केले, तिक जे असं तिगेले उद्धार वरे केले. आणि कृष्ण जे असं ते खंयचे सांचे कार्य वरे तुमगेले चंद भावनेनं प्रेमानं अगर तुम्ही कृष्णा खातीर करताची, कृष्ण केन्ना विसरना. आमकां भले ते दिसना, केन्ना केन्ना रेसिप्रोकेट कृष्णा लेट करता, केन्ना केन्ना कर वरे ना, पण तुम्ही केलेली कार्य जे असं ते रजिस्टर्ड जाल्ले तागेले. It will not go west. You may get result maybe later, 10-15 years later, but it is not waste. It is a investment. It is what is Krishna registers each and every activity of us, which is done in love and devotion. So Krishna kana kana begi dita, kana kana late kar. But Krishna will always give. Hare Krishna. Srila Prabhupada ki jai. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की हरिनाम संकीर्तन।